डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल सप्लायच्या वतीन आयज रिवणा गांवा भितर एक कॅम्प ताणें ऑर्गनायज केल्लो सगळ्या गांवच्या लोकांक 45 रायस कितें ही डिटेलान म्हायती दिवपा खातीर कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. खूब बरो कॅम्प हांगसर जालो. लोकां मदीं जो संभ्रम आसलो की प्लास्टीक रायस आमी खातात आनी सरकार आमकां प्लास्टीक रायस खावयता अशें लोकां मदीं जो संभ्रम आसलो तो आयज क्लियर जाल्लो कडेन आसा. हो 45 रायस जो आसा हो म्हणजे आमच्या बॉडी भितर आयर्न कमी असल्या कारणान विटामीन कमी असल्या कारणान सरकारान मुद्दाम जावन हो रायस जो आसा हो तेतून भितर मिक्स केल्लो कडेन आसा. ही डिटेलान म्हायती जी आसा ही सगळ्या म्हणजे ऑफिसरांनी हांगसर दिल्ली कडेन आसा. ते बद्दल खऱ्यांनीच देव बरें करूं. हांव लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की लोकांनी नाका जाल्ले व्हिडिओ बेश्टेच व्हायरल करचे कारण खऱ्यांनीच हो रायस जो आसा हो आमच्या हेल्था खातीर ताणें मुद्दाम तितून भितर घातलो कडेन आसा. आमचें हेल्थ बरें उरचें आनी निरोगी उरचें ह्या खातीर ताणें हो रायस तितून भितर घातलो कडेन आसा. हे कोणेच संभ्रम करचो न्ही. रायसाचे अवेरनेस करपाक गेल्ले तेंचे अशें बरें अशें करून हँडल करून घेतलें. कारण जेन्ना आमकांच तरी खबर नासलेली 45 रायस म्हळ्यार कितें करपाक पूण सगळे कोंट्री म्हणटाले की एक व्हिडिओ व्हायरल जालो जाल्यार कोणें सांगलें की प्लास्टीक तांदूळ वयतात. तेजेर आमकां प्लास्टीक आमकांच दिसतालें खरेंच प्लास्टीक तांदूळ दिसता म्हणजे जेन्ना ते पावस तेन्ना ते बरे तांदूळ आसा ते आनी चड आसा ते पन्नास रावतात प्लास्टीक म्हणजे आमी कितें म्हणटाले बरें तांदूळ वयतालो ताजो तांदूळ प्लास्टीक असो म्हणटाले. मागीर आनी एकट्यान म्हाका सांगलें की तांदूळ असो पळय दवरून जाल्यार सुद्दां हें जायना शिजयल्यार तो मेल्ट जाता आनी आमी तें सगळें आयकून घेतलें आनी आयकून आमकां हांगा आपयलें आनी तेजें तेणें सगळ्या लोकांक तेणें स्पश्टीकरण करून दिलें. तेन्ना हें पटलें आमकांय बी तेन्ना पटलें कित्याक काय म्हटल्यार आज तें सांगलें तितून भितर खूब जाण फॅमिली बायलांक न्यूट्रिशन कमी आसता ते बायलो अशें करून हांगसर गोंया भितर 21 ते 200 बायलो भुरगीं एक्सपायर जाल्लीं आसा हें न्यूट्रिशन आसून तेच प्रमाणे बायलांकूय तशेंच जाल्लें आसा. मागीर तेज्या खातीर हें गव्हर्मेंटान जी स्कीम केल्ली आसा ती बऱ्यांतली बरी केल्ली आसा. म्हणून हांव गव्हर्मेंटाच्या तरान तर देव बरें करूं अशें म्हणटा. जी मिटींग घेतली पब्लीक अवेरनेसाची सो कितें सांगलें आनी कशें नॉलेज तुमी दिली तांकां? आमकां गोंय सरकारान म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या वतीन हे दिल्ले डायरेक्शन्स दिल्ले आसा जे 45 रायसां लागून लोकां भितर जो कन्फ्युजन जाल्लें आसा जे 45 रायस जे लोकां पर्यंत पावल्ले आसा रेशन दुकानांतल्या माध्यमांतल्यान ते प्लास्टीक रायस म्हणून लोकां भितर कन्फ्युजन जाल्लें आसा. आनी तें कन्फ्युजन पयस करपा खातीर आनी तें क्लॅरिफाय करपा खातीर आमी गांवांनी वचून तालुका वायज अवेरनेस कॅम्प करता. त्या अवेरनेस कॅम्पांतल्यान आमी लोकांक पटोवन दिता ही जे 45 रायस आसा 45 रायस आमच्या आरोग्याच्या दृश्टीन पौश्टीक आसा आनी तितून जे एसेन्शियल मायक्रोन्युट्रियंट्स फॉर एक्झाम्पल विटामीन B12 आनी आयर्न फॉलीक एसीड जे एसेन्शियल मायक्रोन्युट्रियंट्स आसा ते आमच्या शरिरान आसा ती भरून काडपा खातीर तितून भितर पर्पजली नॉर्मल रायसा भितर ते ॲड करता आनी ते ॲड करून लोकां पर्यंत ते पावयल्ले आसा. आनी ते 45 रायस आमच्या आरोग्याक खूब गरजेचें आसा हेंच पटोवन दिवपाचें आमी प्रयत्न करता.